सामुएलाच्या पयले पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायेलाचे सगळे जाणटे एकठांय जाले आनी रामा गांवांत सामुएलाक मेळूंक आयले. तांणी सांगलें, तूं जाणटो जालाय आनी तुजे पूत तुजे पावलांनी चलोनात. सगळ्या राष्ट्रांक एक राजा आसा, तसोच आमची राजवटकी चलोवंक एक राजा दी. ही सुचोवणी सामुएलाक बरी लागली ना. तरी पूण ताणें सर्वेस्पराक प्रार्थना केलें आनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, तुका पर्जा सांगता तितलेंय तूं आयक. तांणी तुका न्हय पूण म्हाका पाट केले, कित्याक हांवें तांचेर राजवटकी चलयलोली तांकां नाका. सर्वेस्परान कळीत केल्लें तितलेंय सामुएलान राजा मागताले पोरजेक सांगलें. ताणें म्हणलें, तांचेर राजवटकी चलयतलो ताचे हक हे. तुमच्या पुतांक आपले रोंगाड्यांचे आनी घोड्यांचे चाकरेक तो लायतलो आनी ते ताच्या रोनगाड्या मुखार धांवतले. 1000 आनी 50 सैनिकाच्या जोम्यांचे फुडारी तो नेमतलो. तो तांकां आपली शेतां बाटां नांगरूंक आनी लुंडवूंक लायतलो आनी झुजाची हातयारां तयार करूंक आनी आपले रोनगाडे चलोवंक तांकां वापरतलो. तो तुमच्या धुवांक आपल्यो सुंगोंदिनी रांदपिनी आनी उंडोकान्नी कुटतलो. तुमची बरी ती शेतां, दाका मळे आनी जैतुनाची बाटां तुमच्या हातांतलीं काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो. तुमचे पिकावळीचो आनी दाकांचो दावो वांटो काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक आनी हिजड्यांक दितलो. तुमच्या बऱ्यांतले बरे चाकरांक आनी चाकोन्नींक आनी टणटणी गोरवांक आनी गाडवांक व्हरून आपल्या वावराक लायतलो. तुमच्या हिंडांचो धावो वांटो मागतलो आनी तुमीच ताची चाकरां जातल्यात. तो दीस पावतोच तुमीच मागून घेतल्या त्या राजाक लागून तुमी बोबाट मारतल्यात, पूण तेन्ना सर्वेस्पोर तुमचें आयकोचो ना. सामुएलाची उतरां आयकूंक पर्जा कबूल जाल्ली ना. तांणी म्हणलें, हेरां राष्ट्रां परी आमी जावंक आमकां एक राजा जायोच. आमचो राजा आमची राजवट चलयतलो आनी आमचो फुडारी कसो आमची झुजां झुजतलो. पर्जा सांगताली तितलेंय सामुएलान आयकलें आनी सर्वेस्पराक कळीत केलें. तेन्ना सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, तांचे मागणें आयक आनी तांकां एक राजा दी. देवाचें उतर हें, देवाचे वोट उपकार. आमचो जबाब जावन दी, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाकाणटल्या. तुजें नांव घेवन मुरगडटा ती पर्जा बागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलतली सर्वेस्परा. दिसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाकाणटल्या. तूंच तांची व्हडवीक, तूंच तांचें बळ. तुज्याच बलेपणान आमची सोकोत वाडत वेता, कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण करता. आमचो राजा आसा इस्रायेलाच्या पवित्र देवाच्या हातांत. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाकाणटलो. उद्गार, सर्वेस्पराक जोय जोय. एक व्हड बाकणार आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक जोय. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान काफरनाऊंत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी जायतो लोक थंय एकवटलो की दारा भायर पर्यंत ताका
जागो नासलो. ते लोकांक तो प्रवचन करीत आसतना 4 जाण आर जालोल्या एका मनशाक उखलून ताचे सुरशीं घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी आडूंक जायनासलें देखून जेजू आसल्या त्या जाग्या वयल्यो नोळे काडून ताणें पातोस उक्तो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या आंतरुणार सयत देंवयलो. तांचो बावाट पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजीं पातकां भोगसुलीं. तेन्ना थंय बसून आसुल्ल्या कांय धर्मशास्त्र्यांनी आपल्या मनांत चिंतलें, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. एकल्याच देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात? ते ताचे भितर चिंतात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेंच ओळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली, तुमच्या मनांत तुमी अशें कित्याक चिंतात? आरकाराक सांगूंक, तुजीं पातकां भोगसुलीं, वो उठ, तुजें आंतरून घे आनी चल. आंतलें खंयचें उदीक सोंपें. पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगूंचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें आंतरून घे आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपल्या आंतरून घेवन सगल्या उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी देवाक भरकुडून म्हणूंक लागलीं, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मुखेल बोल. 4 जाण आर जाल्ल्या एका मनशाक उखलून ताचे सुरशें घेवन आयले. नियाळा कादार एक फिरगोजेंत फिरगोज गवळीक सोबेच्या वांगड्यांक एक कार्य दिलें, भुरग्यांक समुदायेक हाडपाचें. कितेंच केल्यार भुरगीं समुदायेक येवंक सोदिनासलीं आनी तांच्या आवय बापायचो सहकारूय तांकां नासलो. हे सगळे उपाय घेवन ती वांगडी निराशी जाली आनी तें कार्य शार्ती सोडून दिलें. जेजू कपेरनाउमांत आयलो तेन्ना एका घरांत जेजू उपदेश दितालो. 4 जाण एक आर जाल्ल्या एका मनशाक घेवन आयले. लोकांचे खेतीक लागून तांच्यान भितर वचूंक जायना देखून तांणी दुसरो उपाय घेवन कशे तरेन त्या आरकाराक जेजू फुड्यांत व्हेलो. आमकां आमचो गवणीक वावर वो देवाचो वावर करूंक जाय ती उमेद आसता, पूण आमकां सारको सहकार आदार मेळना तेन्ना आमी निराशी जाता. ह्या वेळार आमी आमचें चिंतप मातशें लांब रुंद करून त्या 4 मनशां सारको दुसरो कसलोय तरी उपाय घेवन आमी आमचो वावर शार्ती पावोवंक जाय. देवान आमकां गिन्यान दिलां आनी ताचो आमी भरपूर उपयोग करूंक गरज. आनी एके खेपेक आमच्यो मान्यो सफळ जायना तेन्ना निराशी जावन सगळें सोडून दिवचें न्हय. बागीवंत जुजे वाजाक कितलेय पावट सिलोन राजान भायर घातलो, पूण ताणें बरवंसो आनी विस्वास देवाचेर सोडूंक ना. पूण नव्यान जेजूचें कार्य राजाक पुरगोटलें आनी ताचें जिवीत बदल्लें. मागणें, निराशीपण येता तेन्ना भावार्थ सोडूंक न्हय, पूण बरवंशान जिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.